सगळी बिरावया सुरवातेक गायन करूया 822 परमेश्वर राजवट चलयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताची वाट सगळे मोगाची. परमेश्वर राजवट चलयता, ताची वाट सगळे मोगाची. Orzodas was servita, Orzodas faculta, Semesta lagia puta, Aplace bautisemuita, Urmes velas vorțelita, Tace vasile mogaci, Urmes velas vorțelita, Tace vasile mogaci. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय बरो दीस आनी कृपा दिवं. ह्या आयच्या मिसा भेटेचे दिसांव मीस संपलेल्या चॉन कुटिनो विराबाट 3ऱ्या वर्साचे तेच परी मीस संपलेल्या वालेन्सियो दोरादो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवान आमकां सगल्यांक रचल्यात. आमी सगलीं रचलोलीं जावन आसात आनी त्या पासत आमच्यान भोव थोड्यो असोक्तायो आसात आनी ह्याच असोक्तायांक लागून आमी चुकी आदातात. जेन्ना हांव चुकी आदाता तेन्ना हांव चिंतता की दुसऱ्यान म्हाका समजून घेवचें, दुसऱ्यान म्हाका बक्षिचो. पूण तेच परी जेन्ना दुसरो चूक आदाता तेन्ना आमी ताका बक्षुचे सुवातेर ताचेर फॉर्मण मारूंक फुडें सरता. जर हांवें चूक केली जाल्यार दुसऱ्यान म्हजे काकूट दवरची, तीच काकूट हांवें दुसऱ्यांक कित्याक दिवची न्हय. आमी आमचे बाबा म्हणटाना दिसपट्टी म्हणटा आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस. म्हणजे जरी हांव दुसऱ्याची पातकां बक्षिना जाल्यार सायबा म्हजी बक्षी नाका. जरी हांव दुसऱ्याची पातकां बक्षूंक तयार आसा जाल्यार देव म्हजी पातकां बक्षितलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो सेवादर हेच करूंक आमकां उलो कोत्ता. आमी दुसऱ्या कडल्यान बोगसणे सोदता जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार आसूं जाय. तर ह्या मिसा भेटेर वांटो घेतना मागुया आमकां कृपा. सायबा, जेन्ना दुसरी चूक आदाता तेन्ना म्हाका तांकां बोगसूंक कृपा दी. आनी हे रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वारी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन
तुवें आमकां तुजी भुरगीं केले. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर. आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडूशें कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं जो खरो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जोसुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान जोसुएक सांगलें, आयजूच सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका व्हड करून सुरू करता. म्हणजे मोइजेसा बरोबर हांव आसलो तसो तुजे बरोबर हांव आसा म्हूण ताका खात्री मेळटली. कोराराची आर्क पेट व्हरतल्या याज्ञिकांक असो हुकूम घाल, जोर्दानाचे दोडयेर पावतच तुमी जोर्दानाचूच रावात. तेन्ना जोशीन इस्रायलाचे पोरचेक म्हणलें, लागींच रात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोसियेन सांगलें, एक जीव देव तुमचे मोदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानाकारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात, आख्खे पृथ्वीच्या सर्वेस्पराची कोराराची आर्क पेट तुमच्या दोळ्या मुखार जोर्दान नोद उतरून वेता. सर्वेस्पराची आख्खे पृथ्वीचे दुनियाची आर्क पेट घेवन यात्नीक जोर्दानाचे उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जोर्दानाची वयर जावन सकला व्हांवता ती उदकां तारतलीं आनी एक रास कशी जावन उबी रावतली. सांगलोले प्रमाणे जोर्दान उतरूंक सगळो लोक आपल्या तोमुंतलो भायर सरलो तेन्ना परचे मुखार याज्ञिकांनी कोराराची आर्क पेट व्हेली. आर्क पेट व्हरताले ते जोर्दानाशी पावतच आनी आर्क पेट व्हरताले ते याज्ञिकाचे पांय उदकांक लागतच पिकाच्या सोमयार जोर्दान आख्खे लांबेक दोडये वयल्यान उदकां बोरान वतात. वयर जावन व्हांवतालीं ती उदकां तारलीं आनी लांब रूंत जाग्यार एक रास करून उबी रावली. आदामा तावन जारताऱ्याच्या कोटा पर्यंत त्याच बरोबर आराबाक वो मिठाच्या दर्यांत व्हांवतात ती उदकां व्हांवून नाच जाली आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पोरसां उतरली. सगळीं इस्रायल पोरसां सुके जमनी वेल्यान उतरत आसतना आख्खें राष्ट्र पोलतोडी पावो पर्यंत सर्वेस्पराची आर्क पेट व्हरताले ते यात्नीक जोर्दाना मोदेंच सुके जमनीर उबे रावले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सपाप जावं दी सर्वेस्पराक सोय. अनेकदा म्हणुया, सर्वेस्पराक सोय. जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांतली भायर सरली, जेन्ना जकोबाची भुरगीं पोरक्या लोकां मदीं सुटोन आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो ताचें मंदीर आनी इस्रायल पोरसां जालीं ताचें राज. सबाब. सर्वेस्पराक सोय. हें पळोवन दर्या पळोवन गेलो. जोर्दान नदी पाटी सरली. बोकड्या सारके पर्वत उडक्यो मारीत लागले. मेंढरा भाशेन उडल्यो दोंगुऱ्यो. जबाब. सर्वेस्पराक सोय. दर्या कित्याक म्हूण तूं पळोवन गेलोय? जोर्दान नदी कित्याक तूं पाटी सोडली? पर्वतानो कित्याक तुमी बोकड्या सारके मारतात उडयो? दोंगरानो कित्याक मेंढरा भाशेन उडटात तुमी? जबाब. सर्वेस्पराक सोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sobrespera, soy sobrespera, soy sobrespera, soy sobrespera.
vespera, soy vespera, soy vespera, soy. तुझ्या मुखामोळाचो पोरचोळ तुझ्या चाकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. Soy vespera, soy vespera, soy vespera, soy vespera, soy vespera, soy vespera, soy. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्य. पेद्रून जेजू सरशे येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका पोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजाक परी सर्गींचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसा तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान राजा कडेन मागलें, अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतलों. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलो आपणा बाराबरचो एकलो चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. आनी ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें रीण हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसोर ताणें ताका बोनकोणीन घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बाराबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय आपल्या दोनयांक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशी तुका तुज्या बाराबरच्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली तर? रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन भोगशिना जशात जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां भोगशिचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गालिलेया सोडून गेलो आनी जोर्दाना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत तो आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
पेटून बेडार गायन करूया C22 माफी मागता शांती दिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या दबाव सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकळुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तो प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. चे पुता चेदूचे नावेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतांव. जिव्या भावातान ताचें पुनो जिवनपण परगडटाव. तीर बरवशान ताचे मोहिमेन येण्याक वदरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलभरचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उंच तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोलाराचे हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन चुजे, भाग्यवन धर्मदूता फिलीप आनी जाकोब, सांचुजे वाज सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताची महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. हे मागणें म्हणटाना आमी निश्चय करुया जी कोण आमचेर आडपातक करतात तांकांय आमी बोगसून तेंच करूंक आमकां करपा मागूंक. सांगातीन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी उचारुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र आसूं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास दीस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपल्यात ती सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. गायन करुया D6, भाव भयणी आमी सगलीं. भाव भयणी आमी सगलीं सोबेस्पराची भुरगीं. जेजुबा समेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केला तुमी. Bore Santa, Makatale.
प्रार्थूया. मोकाळे बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी हातांत घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळून आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जिवूं हें आमी मागता आमच्या सुम्याचे नांवेन. आमेन. दोन मिनटां बसुया. प्रितीच्या भयणीन आनी भावांनो, आमी फाल्यांच्यान 3 दिसाची आसमती सायबिणीची पुर्वीक तयारी करतले हांव. फाल्यांच्यान मिसां येतरी आसतली. तेरावेर बोमोट सायबिणीची आमी संभ्रमणी करतले हांव. 14वेर दोर्मिसियो आनीक 15वेर आसमती सायबिणीची परब. 13वेर आनी 14वेर येतरेन मिसां आसतली. सकाळीं मीस पयलें 6 वाजता, दुसरो मीस 7:15, तिसरो मीस 8:30 वरांचेर, सांजे 5:30 वरांचेर तेच आनीक 6 वरांचेर मीस. ह्या 2 दीस अशी मांदवळ आसतली. 13वेर आनी 14वेर. 15वेर परबेचो दीस, आसमती सायबिणीची परब आनी आमच्या भरूत माताचे स्वतंत्रतायेचो दीस. त्या दिसाक मिसां अशीं 6:07:15, पुर्बेचे मीस 9:15 पयले कोणशांचेर आमी आशिर्वाद घालतले आनी मागीर हांगा हाडून देवाक भेटयतले. मीस जातले 9:15 आनी मागीर चवथो मीस 11 वरांचेर, 11:15, 11:15 वरांचेर जांकां जायना तांकां. मिसाची मांदवळ करूंक आमी तुमकां सगळ्यांक ह्यो कळोवण्यो केल्यात. कोण खंयच्या दिसाक मीस करतलो तें सगळें आमी तुमकां आदी फुडें बरोवन धाडलां. हांगा नेट मेळना, एकदमूच कठीण जाता. आतां आमी रेकॉर्ड करून मागीर युट्यूबाचेर घालतले हांव. कालच्या दिसाक आमी अशें स्ट्रीम लायन केली मीस.
आनीक फाल्यां पोरवां आनी एरवां आमी हे मीस स्ट्रीमलायन करतले आख्ख्या संवसाराक कोणाक आमी लिंक धाडटले तुमच्या घरच्यांकूय तुमच्यांनी धाडूंक येता आमी तुमकां लिंक धाडटले तांच्यांनी हे मीस खंय रावन पळोवंक येता अदीक करून आमची गोंयची भायल्या गांवांत तांच्यांनी हे सायबीण परबीक बोवामोर्त दुर्मिस्यो आनीक आसुमती सायबिणीची परब तांच्यांनी पळोवन पयस रावन ह्या मिसांत भाग घेवंक येता देव बरें करूं उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसा आनी सर पदविता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचे घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करूया की फो जिवितांतूं उजवाडांतूं जिविताच्या जिवितांतूं तुझे जिवीत म्हाका उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुझोच उजवाड म्हाका दाखव सूर्याच्या सांगत्यातूं आकाशाची म्हाका पावय सूर्याच्या सांगत्यातूं आकाशाची म्हाका पावय